Isaiah chapter 55 verse 6. Seres pormelta tedna taka soda, to lagi asa tedna taka ulo mara. Isaiah chapter 54 verse 10. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आणि दोंगर हालूंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांचो ना, म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना, अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सरेस्पोर. जजेस चॅप्टर 13 वर्स 2. त्या काळार जोरान दानाच्या कुळयेचो मानवाना वसो एक मनीस जियेतलो. ताची बायल वांज जावन आसली आनी तिका भुरगीं नातलीं. जजेस चॅप्टर 13 वर्स 3. सरेस्परसो दूत तिका दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, तूं खरीच वांज आनी तुका भुरगीं ना, पूण तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितेली. उतराव आनी जावं दाका सोरो जावं हेर सोरो पिये नाका, अशुद्ध खाण खाय नाका, कित्याक तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. ताच्या माथ्याक वाकोर लावंक नजो, कित्याक तो चरको भुरगो आपल्या जल्मातावनचो देवाचो नाजीर जावंक जाय. तो इस्रायेलींक फिलिस्तियांच्या हातांतली निवारूंक सुरू करतलो. तोच भुरगो समसाव. Isaiah chapter 43 verse 4. तूं म्हज्या दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो, आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुज्या बदलाक मनशां दिता आनी तुज्या जिवा बदलाक राष्ट्राक दिता. Deuteronomy chapter 5 verse 16. सरेस्परा तुज्या देवान तुका फरमायिल्ल्या प्रमाणे तुमकां बापायक आनी तुज्या आवयक मान दी, आनी तशें तूं सरेस्परा तुज्या देवास तुका दिता त्या देशांत लांब काळ जियेतलोय आनी समृद्ध जातलोय. सिराक चॅप्टर 3 वर्स 1 to 16. भुरग्यानो, मुझे आयका, कित्याक हांव तुमचो बापय. हांव तुमकां सांगता तें करा आनी तुमी सुरक्षीत आसतल्यात, कित्याक भुरग्यांनी आपल्या आवय बापाक मान दिवंक जाय म्हूण सरेस्परान आदेश दिला, आनी पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायला. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचे परिपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वे जमयतल्या मनशा बरी. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या खाशा भुरग्यां उदेची संतोष मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव ते आयकतलो. जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटले. जो सरेस्परा विधेय जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोष बरीत करता, आनी साखर दनयाची सेवा करता ते भाशेन आपल्या आवय बापायची तो सेवा करता. तुमच्या बापायचो आशिर्वाद तुजेर पडचे खातीर शब्दान आनी करणेन ताका मान दी, कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचे घर तीर करता आनी आवयचो शिराप ताची बुन्याद हुमटून घालता. तुज्या बापायक अकमान सोसूंक मेळटना बडाय करिनाका. तुज्या बापायचो अकमान तुजो गौरव न्हय. एका मनशाचो गौरव ताच्या बापायक दिल्ल्या मानाचेर अवलंबन आसा आनी आवयची अवमर्याद भुरग्यांची लज. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे उतार प्रायेर ताचो सांबाळ कर आनी तो वांसा पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताचे गिन्यान अस्कत जाय जाल्यार तूं ताका सोंसणेकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गटाय आसा म्हूण तूं ताची बेपारवा करिनाका, कित्याक बापायक दाखयल्लो माईपास केदींच विसरूंक वेसोना. बगार ताच्या पत्काचे परिपाण दिवंक तो उपकाराक पडटलो. तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उडास करतलो. वतांतल्या हिमा भाशेन तुजी पातकां विसरतली. जो आपल्या बापायक सांगता तो देव निंदा सारको, आनी जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचे सरेस्परसो शिराप पडटा. सिराक चॅप्टर 7 वर्स 27 and 28. सगळ्या तुज्या काळजान तुज्या बापायक मान दी. तुज्या आवयची प्रसूतपणाची दूख विसर नाका. ताणी तुका जल्म दिला म्हूण उडास दवर. ताणी तुजे पसत केलां ते तुज्यान कशें फारीक करूंक जाय. एफेशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 1 to 3. भुरग्यानो, तुमच्या आवय बापायक काळजावन चला, हें तुमचें कर्तव्य. तुज्या आवय बापायक मान दी हो उपादीस बसवणी दिवंक पयलो. ती बसवणी अशी, हाचे वरवीं तुका बरेपण लाभतलें आनी ह्या संवसारांत लांब आवक तुका मेळटले. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28. येया म्हजे सशी समेस्त तुमी कश्टतल्यान आनी वजन वयतल्यान, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. साम चॅप्टर 142 वर्स 7. बंदकणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. प्रामाणीक मनीस म्हजे भोंवती एकठांय जातात, कित्याक तुवें म्हाका तुजी दया माया दाखयल्याय. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 51. हांवूच तो सर्गीत हांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससना जियेतलो. संवसारा जिवीत मेळच्याक हांव दिता हो उंडो म्हजेंच मास.